Welcome to the Garden of Glory. प्रितीच्यानो, आयज आमच्या महाधर्म प्रांतांत नीती आनी शांती खातीर भेटयलोलो आयतार. उत्सवीक वरोस आमी कशें पाळचें त्या विशीं आमकां मार्गदर्शन दिवंक देवा घरा पोर्तोल्या पाप सायब फ्रांसिस्कान आपल्या दाखल्यांत नीती आनी शांती विशीं खोल हुस्को परगटायलो. सगळ्यांनी अनितीचेर निशेध मारून जियोंक जाय, तेन्नाच की ती नीत आनी शांती वस्तोली. आयचो विशय अनितीचेर निशेध मारुया आनी शांतीचे दूत जावया. हेंच करूंक आमकां हुस्कायता. पवित्र सभेन सगळ्या राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांनी तशेंच आख्या संवसाराच्या मनशांनी नीती आनी शांती खातीर वावरूंक ह्या मिसा भेटेंत मागुया. खूब खूब गरीब उरल्यांत त्या देशांचे रीण बोगसात, कित्याक तांच्यान तें रीण केन्नाच फारीक करूंक जावचें ना. सोम्या जेजू, कांय गिरेस्त देश आनी मनीस आपलेपणान भरून ओदीकूच गिरेस्त जावंक सोदतात. तांकां गरीब देशांचे आनी मनशांचे आर्थीक आनी तोखपा सारकें उदरगतीचें पडलोलें ना. बोगोस आमकां. सोम्या काकलूत कोर. झुजा हातयारांचेर आनी सैनिकांचेर जायतो दुडवांचो खर्च जाता. क्रिस्ता जेजू, एका वद्दान झुजाचीं हातयारां विकतीं घेवंक तशेंच सैनिकांचेर जायतो खर्च जाता जाल्यार दुसऱ्या वद्दान जायत्या लोकांक जेवण ना, उदक ना, नोकरी ना, रावपाक बिराड ना आनी ही एक व्हड अनितीची परिस्थिती. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलूत कोर. आख्खो संवसार झुजांच्या वातावरणांत जोखमी जाल्लो आसा. सोम्या जेजू, कितलो लोक, कितल्यो फामिली आनी कितल्यो समुदायो झुजाक लागून जोखमी जावन दुखांत बुडून अनीत सोंसतात. आमी शांतीचे दूत जावंक नात. सोम्या काकलूत कोर. पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवाद्याक खोणींत उडयतात, कारण ताणें सर्वेस्पराची शिडकावणी राजाक, ताच्या कुटुंबाक, ताचे फौजेक तशेंच पोरजेक भियेनासतना परगोट केली. पूण सर्वेस्पर ताका सांडिना. परतेंच जाल्यार आपल्या जिव्या आसण्याची खात्री ताका दिता. दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या चिटीचो बरयणार जेजूचेर आमचे दोळे लावून काळजीदारपणान वायटाचेर आनी पातकाचेर झुजूंक आमकां उलो मारता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपणा विशीं 3 वस्तू आमकां सांगता. आपूण संवसाराक उजो पेटोवंक आयला, आपणें एक स्नान घेवचें आसा आनी आपूण संवसारांत शांती न्हय पूण फूट घालूंक आयला. चितान देवाचें उतर आयकुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. फुडाऱ्यांनी राजाक सांगलें, जेरेमियासाक जिवेशी मारचो, कित्याक हे पोरी उलोवन शारांत उरलोल्या झुजाऱ्यांची आनी सगळ्या लोकांची तो उमेद मोडटा. पोरजेचें बरेपण ताका नाका, नुकसाण जाय. झेदेकियास राजान म्हळें, पळयात, तो तुमच्या हातांत आसा, कारण राजान तुमचेर आड कांयच करूंक जायना. तांणी जेरेमियासाक घोट धरलो आनी मालकिया कुंवराचे भांयत दोरां घालून देंवयलो. ही बांय
राखणदाराच्या आंगणांत आसली. ते भायंत कांय उदोक नासलें, फकत रेब. जेरेमियास त्या रेबांत रोंबलो. राजमालांतलो भायर सोरून एबेद मेलेकान राजाक सांगलें, ह्या मनशांनी वायट केलें. तांणी जेरेमियासाक भायंत उडयलो. तो थंय भुकेन मरतलो, कारण शारांत जेवण खाण ना. हें आयकून राजान एबेद-मेलेक कुशिताक अशें फर्मायलें, हांगासरले तुजे बराबर तेगा मनशांक व्हर आनी जेरेमियासाक मरचे आदीं भायंतलो वयर काड. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सर्वेस्परा, बेगोबेग म्हाका पाव. आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालों. ताणें म्हजेर ओडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जबाब, सर्वेस्परा, बेगोबेग म्हाका पाव. भिरांकूळ खोणांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. चिखलांतलो शेणांतलो ताणें म्हाका उबारलो. खोडपार ताणें म्हाका घोट उबो केलो. म्हजे पांय हालोनाशे थीर केले. जबाब, सर्वेस्परा, बेगोबेग म्हाका पाव. एक नवेंगीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां, आमच्या देवाचें किर्तन. हें पळोवन जायतो लोक कांपतलो, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतलो. जबाब, सर्वेस्परा, बेगोबेग म्हाका पाव. हांव गरीब आनी दोळदिरो, पूण सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. तूं म्हजो आस्कारी, म्हजो तारोक, म्हजो देव. वेगीं वेगीं ये, कळाव करूं नाका. जबाब, सर्वेस्परा, बेगोबेग म्हाका पाव. हेब्रेवांक बरयलोले चिठीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमचे भोंवतणी इतल्या मनशांची गोवायकी पळोवन आमकां जोड करता तें सगोट पयस करुया, भोव करून पातोक, कित्याक तें आमकां सोंपेपणी चिकटोता. आमी धांवूंक सुरू केलां, थिरायेन धांवत रावुया. जेजूचेर आमच्या भावार्थाच्या फुडाऱ्या आनी संपादनाराचेर आमचे दोळे लावन दवरुया. ताणें आपणाक सूख मेळचें आसलें ताचे सुवातेर लॉज म्हूण पळयनासतना खुर्साचें मरण सोंसलें आनी आतां तो देवाच्या शिंवासनाच्या उजव्याक बसला. जेजून कशें आपणाचेर पातक्यांचें विरोधपण सोंसलें तें नियाळात आनी काळजीदार जायात आनी फाटीं सरूं नाकात. पातकाचेर आड झुजतना तुमकां रोगोत वारोय पोरयान झुजूंक आजून पडूंक ना. देवाचें उतर हें. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora,
Soy sorbes pora. Soy, 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 soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां. तो पेटलोलो पळोवंक म्हजें काळीज ओत्रेकून ओत्रेकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घेय पोरयान म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव प्रितुमेचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगतां, ना, बोगोर भेद घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच घोराब्यांत 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगां दोगांचेर आड आनी दोगां तेगांचेर आड. बापूय पुताचेर आड आनी पूत बापायचेर आड. आवय धुवेचेर आड आनी धूव आवयचेर आड. सासू सुनेचेर आड आनी सून सासूचेर आड. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. लियो आमच्या पाप सायबान, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प सायबान, सिम्याव आमच्या आदारी बिस्पान, तशेंच सगळ्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी निती शांती खातीर वावरूंक आनी आपल्या खाला आशिल्ले पोरजेक पवित्र सभेची समाजीक शिकवण इस्कुटावन समजुणी दिवंक तांचे समाजीक जबाबदारे विशीं तांची आकारणी करूंक देवा लागीं मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नीत आनी शांती राखूंक आनी सांबाळूंक थांबनासतना आनी थकोनासतना वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. दर मनशान समाजीक हुस्क्यान जियोंक समाजाचे वेगवेगळे मुद्दे आसात तातूंत मिसळ जावन अनितीचेर निशेध मारूंक तशेंच शांतीचे दूत जावंक देवा लागीं मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या महाधर्म प्रांतांत निती आनी शांती खातीर वावुरतलें खातें कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस काळजीदारपणान समाजीक हुस्क्यान वावरूंक आनी पोरजेक जागृत नागरीक जावंक तांची फावो ती आकारणी करूंक देवाचो आदार मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. नियाळ फूट पडटली. लूक 12 ओळ 50 आनी 2. नियाळाक आधार. एक ओस्तोरी
मिसांत सदांच वांटो घेता, पूण घरांत आनी आपल्या वाड्यांत एकामेकाच्यो खबरो करून सगळ्या मदें फुटी घालून संबंद सोंपयता आनी एकामेकाचो घुस्पा गोंदळ करता. तिका दिसता आपूण भाग्यवंत आनी दुसरी पातकी. त्या पासत मनशाचें गोर एक उजो दुसऱ्यांच्या निसणटोणाक पावयता आनी दुस्पोट घालता. एक चिंचो तोपलो जाल्यार घावो रोकडोच पेकता, पूण फुटी घातलेली बेगीन पेकोना, कित्याक उजो जिवीत सोंपयता. दुसरे बाजू उजो जावन आसा देवालें आसणें आमचे मदें. पवित्र आत्मो उज्या रुपान आमचे मदें ठिकाण करता. जेजू पृथ्वीमेर शांती हाडूंक आयला. जेजूक लागीं आसल्यार आमकां जाय तें सोंसचें पडटलें आनी आमच्या घोराब्यांत पर्यंत फुटी पडटल्यो म्हूण जेजू सांगता. त्या पासत जिवीत दितलो देवाच्या आसण्याचो उजो दुसऱ्यांक पेटोवया. शेळमोळायेन जियेतोल्याक उत्तेजन दिवया. काळोखांत आसलोल्याक उजवाडाची वाट जावया. निराशी जालोल्यांक भरवासो दिवया. पिडेंत पडलोल्यांक भेट करून घोटाय दिवया. गोरवान जियेतोल्यांक ल्हानविकायेचो अनुभव दिवंक वावरुया. दुस्पोट घालतोल्यां आनी वायट चिंतोल्यां पासत मागणें करुया. दुबावान जियेतोल्यांक परतून देवाच्या मोगाचो थाव दिवन पवित्र आत्म्याक भोगूंक आनी अनुभवूंक आदार दिवया. मोगाळा बापा, गोरू सोडून दिवन दुसऱ्या मदें फुटी घालच्यो वाटावन कुशालकायेन, शांतीन आनी एकचारान जियोंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी भर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.